सगळ्यांक येवकार आमी सद्या आसा काकुलो मॉला कडेन ओदोळूच आमी तुमचे कडेन एक अपडेट हाडलेली की पणजे गीता बेकरी आसा थंय रस्तो कसो सकयल गेला, जंय सिवरेजाची लायन गेल्या आनी तेजेर जे हॉटमिक्स जाला थंय रस्तो सकयल कसो गेला तें आमी तुमकां दाखयलें। हांगासर जेन्ना आमी काकुलो मॉला कडेन येता तेन्ना आमी हांगासर पळयता की जंय सिवरेजाची लायन गेल्या थंय एक व्हडलोसो एक हांगासर बुराक पडला। म्हाका दिसता ह्या अशें कितें गजाली आसा तेजे कडेन लोकांनी लक्ष दिवपाक जाय। फक्त गाडयांनीच न्ही तर चलत सुद्दां वयतना ह्या गजालीचो लोकांक त्रास जावपाक शकता। तर हे कित्याक जाता तर जे ही सिवरेज लायन घालपाचें ड्रील मारता ते ड्रील व्हडलें आसता आनी जो पायप आसता जे ते ओडून व्हरता तो पायप ते ड्रिला परस धाकटो आसता आनी ताजे लागून सायडीक जो आसा तो एक गॅप उरता आनी तितून ते माती भरता आनी तेजे मागीर हें काम जाता। आनी आमकां मिनिस्टरान इतलेंय सांगिल्लें की जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हे जे रस्ते आसा ते भितर वयतले। दोनूच दीस पावस पडला आनी हांगासर म्हाका दिसता दोन कडेन सद्या पणजेन अशी गत जाल्या की एक वटेन असो बुराक पडला आनी एक वटेन जंय गीता बेकरी म्हणटा थंयसर तो रस्तो पोंदाक गेला। आनी जशें मिनिस्टरान म्हणलां ह्यो गजाली घडटल्यो की जो रस्तो आसा जे सिवरेज आसा तेजेर जो नवो हॉटमिक्स जाला तो हॉटमिक्स आसा तो पोना वतलो। आनी म्हाका दिसता जेन्ना लोक गाडयो चलयतात चड करून जेन्ना टू व्हिलर चलयता तर लोक जेन्ना टू व्हिलर चलयता म्हाका दिसता लोकांनी त्यो सांबाळून चलोवच्यो। कारण असो जो रस्तो भितर वता तो खूब कडेन ह्यान फुडें वचपाचो आसा। कारण पावस जितको जितको चड पडटलो तितको हो जो रस्तो आसा तो भितर वतलो आनी जे सिवरेज लायन जी तेंच्यांनी मारल्या थंयच्यान हो जो रस्तो आसा तो पोना वतलो। पळयत रावा प्रुडंट।